Swatir, the coastal zone management plan, which is supposed to be made in accordance with CRZ 2011, what draft law 2019 Julayan, आणि सगळो लोक वो साव जासिंतो आयलो आणि सगळो चिखलेचो लोक who are affected by this plan ग्राम सभान गेल्ले आमच्या पंचायत चिखलेच्या आणि ताणी पॉइंट आउट केल्ले तांकां कितें ऑब्जेक्शन आसा पळय तें आणि तातून लोकांनी मेळोन तो प्लॅन केल्लो इन वीच दे हॅड शोन दीज आर द ब्रिडींग एरियाज जंयसर इतले भाशेचें नुस्तें आसता, मेंढ्यो आसता, विंडो पेन ऑयस्टर्स, मागीर तिसऱ्यो आसता, ताजेर कितल्या लोकांचें पोट चलता. आनी साव जासिंतो आयलंड परसे सगळे प्रिडॉमिनंटली फिशींग कम्युनिटी. आतां सद्या मोर दॅन 200 हावजीस आर देर हांगा आनी तुमकां लोकांक पळयल्यार कळटलें कितलो लोक आर कनेक्टेड विथ दीस आयलंड. नाव ताणी फायनल ड्राफ्ट धाडला जो आमी 1.5 वर्स पयलीं केल्लो पळय तो फायनल ड्राफ्ट. आनी हातून एक भिरांतीची खबर म्हळ्यार दे हॅव शोन द होल आयलंड अंडर MPT ज्युरिडिक्शन. म्हणजे तांच्या अंडर आसा ही आयलंड. वाय इट इज मोर फ्रायटनिंग बिकॉज इन द पार्लमेंट वी जस्ट गॉट ओवर एक बिल पास केल्लें आसा, मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी बिल 2020. आनी ह्या बिलान कितें बरयल्लें आसा की MPT has been given certain powers. 4 सेक्शन क्लियरली मेन्शन केल्ले आहा. सेक्शन 22(2), सेक्शन 22(3), सेक्शन 25 आनी सेक्शन 26(2). ह्या सेक्शनांनी कितें बरयलें आहा की इंडियाच्या सरकारान ताका पावर दिला टू कम आउट विथ द ओन लॉज, कायदो फॉर्मुलेट करपाक. आनी त्या कायद्यांनी कितें आसा, ते कायदे जे आसा MPT काडटले, खंय इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक जाय, खंय कितें बिल्डिंगां बांदपाक जाय, खंय कितें स्ट्रक्चर घालपाक जाय फॉर द ग्रोथ ऑफ MPT, आनी दॅट दे क्लेम टू बी इन द नॅशनल इंट्रस्ट. आनी एक तातून एक कायदो आसा विच इज व्हेरी डेंजरस. ताणी सांगला हो जे कायदो काडटले MPT ते कायदे will supersede the existing powers which are there with panchayat or municipality or state government. That means we are creating a state within a state. MPT is not answerable to anybody. In that, on that plan, there are no houses on this island, no church, no cemetery, no chapel at all. In 2019, we had got that draft CZMP, and according to that draft, we had raised our voices and went on to that meeting. So in that meeting, we had shared our opinions, and we gave our opinions that please do change and keep our houses like we wanted our houses to be placed. आमची घोरां आमकां जाय आसली दाखोवपाक. सो आमी तेंकोणे मागलें की आमची घोरां दाखोयात म्हणून, आमची इगोज पासून दाखोयात म्हणून. सो तेणे आमकां अश्युरन्स दिलें की ओय आमी दाखयतली तुमची घोरां म्हणून. आनी आमी आतां तेंचेर विश्वासान आहा की दाखयतली जातोलें म्हणून त्या प्लॅनाक. बट आतां तो प्लॅन येयला फायनलायज जावन, आनी ते फायनलायज जावन पासून तो प्लॅन तसोच आहा, कांय चेंजीस बी कांयच जावना. आजून पासून घोरां आमची दाखोवना. My name is Kaishtan Vaz. I am a resident of this place. For the last 6 generations my family is living here. आणि आमचे जे ऑब्जेक्शन जे आहा जे हे CZMP चे जे प्लॅन आहा ताचेर आमचे निशेध आहा, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट शोन करेक्टली. कित्याक ताचेर त्या हेजेर कांयच दाखोवंक ना. इट इज नॉट, नथिंग हॅज बीन शोन अबाउट आवर हावजीस, अबाउट द चर्च, एनी स्ट्रक्चर हॅज नॉट बीन शोन. सो दॅट इज आमचे म्हत्वाचें म्हणल्यार तें. कित्याक वाय इट इज बींग आयसोलेटेड, वाय इज इट बींग शोन आयसोलेटेड प्लेस, why there is, when everybody is living here, why we are just kept aside. आमचे ताचेर निशेध आहा.